नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। तुये इंडस्ट्रियल इस्टेटीत सिमेंट ब्रिक्स तयार करपी फॅक्टरीत ब्लास्ट, 9 कामगार जखमी, 3 जाण क्रिटिकल। ब्लास्टात एक कॅन्टर, एक मोटार आणि 2 स्कूटरी डॅमेज। मायनिंग प्रश्नाचेर गोयच्या लोकप्रतिनिधींची मोदी भेट अजून ना। आयुष मंत्री श्रीपाद म्हणटा आयतारा अमित शाह मेळटलो, तेन्ना मोदीक मेळूं येता काय ना ते पळोवया। आदल्या आयजीपी सुनील गर्गा आड एफआयआर नोंद करूंक याचिकादार पावलो सुप्रीम कोर्टात। हायकोर्टाच्या निकालाक दिले आव्हान, केस संविधानीक खंडपीठा मुखार। सांगेतले कष्टीकाले मुळावे शाळा निमाणे उजळी। सरकारान न्हय तर मनीसपणांतल्यान सावड्डेच्या पंचान दिली सोलर पॉवर सिस्टम ट्यूबलाइट फॅन। आणि गोयच्या क्रिकेटीच्या इतिहासातलो लज काढपी वेळ म्हणटात आदले स्टार्स नामदेव आणि हेमंतान काढलो जीसीएचो फोग। तुये इंडस्ट्रियल इस्टेटीत सिमेंट ब्रिक्स तयार करपी वेलॉक्स फॅक्टरीत ब्लास्ट जालो। ब्लास्टात फॅक्टरीचे 9 कामगार जखमी जाले, तातूंतले 3 जाण क्रिटिकल आसात। तांकां जीएमसीत ॲडमिट केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सिमेंटाच्यो विटो घट करपी भट्टी चड तापिल्ल्यान ब्लास्ट जाली। भट्टेचे कुडके शेजाराक आशिल्ल्या 2 इंडस्ट्रीचेर पडून तांचें लुकसाण जालें। ह्या ब्लास्टात एक कॅन्टर, एक मोटार आणि 2 स्कूटरी डॅमेज जाल्यो। 3 जाण very seriously injured. As per information, all have been shifted to GMC. भितर 2 जाणांचे चान्सीस अशें डॉक्टरांनी आमकां सांगले की तेजी खूब कमी चान्सीस आसात आनी कॉज ऑफ इन्सिडंट कितें तो आमकां खबर ना। म्हणल्यार टायमार मातशें एम्ब्युलन्स पावली, ताका लागून बरें एक जालें। दुसरें आमची फायर ब्रिगेडूय येयली आनी पुलीसूय टायमार पावले। आतां ह्यो जो इन्सिडंट जाला हांगासर कुशीक लोक वस्ती आसा आनी एक हांगासले जो बॉयलर ब्लास्ट जालो तो कमीत कमी 200 मिटर सुमार पयस गेला। त्याच प्रमाणे तेच्या ऑपोजीट डिरेक्शनान जी घरां आसा तेंच्या घराच्या वयल्यान थोडे पत्रेवूय गेल्लेले आसा। आतां एक बरें जालें की कोणाक थंय कितें हानिकारक अशें कितें जावंक ना, म्हळ्यार हेज्या फुडेंूय आमकां हेजी काळजी घेवपाची पडटली। आनी टायम टू टायम म्हाका दिसता असले ज्यो फॅक्टरी जे आमकां केन्नाच कितें इन्फॉर्मेशन आसना पंचायतीक जावं जाल्यार आमकां केन्नाच हेंची ते म्हणटात की दीस इज अ नोटिफायड एरिया, त्या कारणान लागून हे पंचायतीक आमकां कांयच कितें सांगिनात। म्हटल्यार असल्यो ज्यो धाकट्यो फॅक्टरी आसात तेंचेर कोण ताका जबाबदार, नाल्यार तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता, नाल्यार भितर ऑथरायज्ड पर्सन आसात कामांक काय कोणा लेबरात कडची ते सोंपोवन वयतात, हेजीवूय डिपार्टमेंटान चवकशी करपाची। गोयच्या मायनिंग प्रश्नाचेर लोकप्रतिनिधींची मोदी भेट अजून जायना। केंद्रात मंत्री आशिल्लो श्रीपाद नायक म्हणटा आयतारा अमित शाह मेळटलो, तेन्ना मोदी बरोबर मिटींग जाता काय ना ते पळोवया। मायनिंगाच्या प्रश्नार मोदीक मेळटा म्हणून पिल्लां फोडपी लोकप्रतिनिधीचेर इराड जाल्ल्या मायनिंग वर्कर्सांनी नारव्या एका कार्यावळीक गेल्ल्या श्रीपादाक बरोच उजरायलो। प्रायम मिनिस्टराचे अपॉइंटमेंट घेवपाचे आमचे प्रयत्न प्रश्न सुटाना आमचे अपॉइंटमेंट न्हू, आमकां काम जाय, आमचे मायन चालू करूंक जाय, आमचे मायन चालू करूंक पीएम प्रधानमंत्री जर आमचे तुमच्याकडे कितें सांगपाचें आन्सर ना, सगळें आसा जे पीएम कडेन आसा। सो आमकां पीएमाच्या तोंडानसून कळपाक जाय की येस ओ ना, म्हणून तर आमी ताका लागून तो अपॉइंटमेंट मागपाचें आमचें चालू आसा। फाल्यां मेळपाची करा न्ही, फाल्यां आमचे ते प्रयत्न चालूच आहा न्ही। तांकां भाऊ आमचो आयज जवळ जवळ 4 फावटी खासदार जालो, केंद्राक मंत्री हे तरी मोदी खबर आहा तुम्ही मंत्री आसा म्हणून सेंटराक, आणि तुमकां जर मेळना हे म्हाका गोंयकार म्हणून म्हाका लज दिसता आणि बीजेपीचो कार्यकर्तो म्हाका सारकीच लज दिसता। आज जे मायन ओनर केरलेस एटिट्यूड घेवन आहा तांकां आमी सोडचे ना। फाल्यां आमी तांकां खंय चिमटो काडपाचो आहा तो काडटले, दिसूच काडटले, पूण ते आज उलयले जाल्यार दादागिरी जालेली। पयलीं स्टार्ट करूंक जाय न्ही, स्टार्ट करपाचें पयलीं जावं दी मरे, मागीर तांकां चिमटो काडपाचें। गोयच्या लोकप्रतिनिधींची एकूच भाषा, मोदीक मेळपाक मेळटा जाल्यार पळोवया।
अध्यक्षाबरोबर मायनिंगाचो विशय मायनिंग बेगीन सुरू करपाच्या संदर्भात तोच विशय आसा आणि आमी तो सतत लावन धरला ताचो एक पार्ट म्हणून फाल्यां मिटींग जातली आनी परत प्रायम मिनिस्टर मेळपाचें ना मेळपाचें म्हणजे कशें अपॉइंटमेंट असो मेळटा त्या पद्दतीन प्रयत्न जातले बट आतां एसेंब्ली हालींच सोंपली समजा त्या टायमार काय बिलां बीन अशें हाडली ना अजून आतां फुडलें अधिवेशन आसा त्या साठी प्रयत्न आसा फुडें 13 ते आपले 31 ते 13 पर्यंत 13 फेब्रुवारी पर्यंत परत अधिवेशन जातलें त्यामुळे आमचे प्रयत्न फास्ट जातले सो त्या टायमार तुमचें एक मुद्दो आसलो की मेन बील हाडपाक हय ते प्रायम मिनिस्टरान ठरोवंक जाय न्ही पार्टीन ठरोवंक जाय प्रायम मिनिस्टर ताचो एक भाग म्हणून फाल्यां एक मिटींग आपयल्ली आसा मायनिंग सुरू जावंक खंय कायद्यात दुरुस्ती जावंक जाय एक नॅशनल पार्टीची गोंय राज्यान अलायन्स गव्हर्मेंट चलयता आनी देशाचो अलायन्स गव्हर्मेंट चलयता तांकां खबर आसूंक जाय इकॉनॉमीची जर सारको बॅकबोनूच जर तोडून उडयलो जाल्यार कितें जातलें आनी लोक तांकां कितें करतले सो फर्स्ट फेजाक तांकां डायरेक्ट म्हणजे कांयच करिनासतना म्हाका ताजेर कांय उलोवपाचें ना कित्याक हांव तातूंत ना हांव जंय आहा ताजेर हांव उलयतां सो तुमचें नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलें जर म्हाका पळोवया मरे तांचे वाय टू टॉक अबाउट इफ्स वी आर होपफूल दॅट एन अमेंडमेंट कॅन बी ब्रॉट प्रुडंटा खातीर सचिन सुर्लीकार आनी विनायक सामंत. गोंयचो आदलो IGP सुनील गरगाड ACB FIR रजिस्टर करिना म्हूण वास्कोचो बिझनेसमॅन सुप्रीम कोर्टान कॉन्स्टिट्यूशन बेंचा मेरेन पावलो. चिटींग केस रजिस्टर करूंक लाज घेतली म्हूण मुन्नालाल हलवाई गरगाड FIR रजिस्टर करात म्हूण कोर्टाचे हुमरे झरयत आसा. पणजे सेशन कोर्टान ACBक FIR रजिस्टर करपाक सांगिल्ले मात गरगान ह्या निर्णयाक हायकोर्टात चॅलेंज दिल्या उपरांत हायकोर्टान सेशन कोर्टाचो निर्णय कुशीक दवरिल्लो. सुप्रीम कोर्टाचो रेग्युलर बेंच टायम बाउंड सँक्शन आनी डीम्ड सँक्शन जाल्ली गोंयचो आदलो IGP सुनील गरगाड FIR रजिस्टर करपाची मागणी करपी याचिका आयकतलो. पणजे अतिरिक्त सत्र न्यायालयान गरगाड FIR रजिस्टर करपाचो निर्देश दिल्लो. निर्णय मुंबय हायकोर्टान रद्द केलो. ताका लागून वास्कोचो बिझनेसमॅन मुन्नालाल हलवाई सुप्रीम कोर्टात पावला. ACBन गृह मंत्रालया कडच्यान मंजुरी मेळूंक ना म्हूण FIR रजिस्टर करूंक नाशिल्लो जाल्यार मुंबय हायकोर्टान होच मुद्दो धरून पणजे सेशन कोर्टाचो निर्णय कुशीक दवरलो. हे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात जस्टिस DY चंद्रचूड आनी हेमंत गुप्ताचो आस्पाव आशिल्ल्या बेंचा कडेन पावला. ह्या प्रकरणात सरकारी अधिकाऱ्याक FIR टायम बाउंड सँक्शन जावंक नाशिल्ल्यान ते डीम्ड सँक्शन मानचे म्हूण संविधानीक बेंचान सांगला. I have filed my SLP in Supreme Court and the matter has been heard 11 Jan 2019 between before Chandrachud Justice and Hemant Justice, and the matter has been referred to the Constitutional Bench. याचिकादार मुन्नालाल हलवाईन खासा लीव पिटिशन घालून हायकोर्टाच्या निर्णयाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्ले. हायकोर्टान पणजे अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचो आदेश कडेक दवरिल्लो. न्यायालयान ACB सुनील गरगाड FIR करूंक सांगिल्ले. संबंधीत अधिकारिणीन FIR करूंक वेळार सँक्शन दिवंक नाशिल्ल्यान ते डीम्ड सँक्शन मानून FIR करचो म्हूण आदेश दिल्लो. मात हायकोर्टान डीम्ड सँक्शनाची पद्दत मानपाक न्हयकार दिला. IGP सुनील गर्गान आपले कडच्यान 5.5 लाखांची लाच मागून ती घेतली म्हूण मुन्नालाल हलवाईन सप्टेंबर 2016 अँटी करप्शन ब्रांची कडेन कागाळ केल्ली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. सांगे तालुक्यातल्या कष्टी काले मुळावे शाळेक निमाणे लायट मेळ्ळी. मात ही लायट सरकारान न्हय तर मनीसपणाच्या नात्यांतल्यान सावड्डीचो पंच संजय नायकान स्वताच्या पैशान दिल्या. सोलर पॉवर सिस्टमाचो वापर करून ताणें शाळेक लायटीची फॅनाची वेवस्था करून दिल्या. 1963 उबारिल्ले हे शाळेक काल मेरेन लायटूच नाशिल्ली. आज हे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल कश्टी ह्या वॉटर एक्टिव ह्या स्कुलाक एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नाशिल्लें, लायट नाशिल्ली. आनी जेन्ना हो विशय आमचे स्थानीक गुरुजी आहा माडेकर सर तेणें म्हाका सांगलो की शाळेक लायट ना आनी भुरग्यांक लायट नाशिल्ल्या कारणान वारें नाशिल्ल्या कारणान शिकपाक खूब त्रास जाता, तशें आपल्याकय भरपूर त्रास जाता. हो विशय जेन्ना म्हाजे कडेन मांडलो तेन्ना हांवें तो विशय गांभिऱ्यान घेवन हे स्कुलाक कशी लायट मेळटली
एटलिस्ट सोलर तरी दिसलो आनी हे दृश्टीन हांवें ते सोलर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आनी आज दिल्लें आसा आनी आज ते पेटयल्ले आसा हेजे कारणान एक हे रुमाक 4 फॅन आनी तशें 8 ट्यूब लायटी पेटयल्ली आसा. तशें एक खंतूय दिसता की आयज 1961 साली आमचो गोवा स्वतंत्र जालो आनी 1963 हे स्कूल एस्टाब्लीश जाल्लें आनी एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नाशिल्लें म्हळ्यार एक अशें खंताची अशी गजाल. पूण हांव इतकें मागता की हे स्कुलाचो भरभराट जावचो आनी जे लायट विशय आसा किंवा बाकीचे जे भुरग्यां खातीर जे बेजीक नेसेसिटी आहा म्हणजे कशें एक चिल्ड्रन पार्क म्हूण एक लायब्ररी म्हूण हे सगळे वाठारांत कंपल्सरी आसपाक जाय जेणे करून आमचे जे भुरगीं आसा ही बरी शिकपाक शकता. बाकी शाळेंनी भुरगीं आसनात लायट पावरफूल असतात पूण आमची कश्टी शाळेची परिस्थिती अशी आहा की शाळेंत भुरगीं भरपूर आसा पूण हे शाळेक लायट दिवपाक संबंदीत आमचे आमदार जावं सरपंच पंच कोणाचीच कपासत जाली ना की हे लायटीक आमकां शाळेक लायट दिवपाक. कारण कितें अशें 50 मिटराचे आमगे लायटीचे पोल आसा. हांव तर पळयता केन्ना गॅदरिंगा टायमार जावं इलेक्शना टायमार हांगा एक थोड्या एक दिसा खातीर नाल्यार 2 दिसां खातीर लायट दितात पूण बाकी दिसांनी पळयल्यार हांगा लायटूच आसनात. वेल्ल्या नेत्रावळी सरकाराचे अटल ग्रांट डेव्हलपमेंट एजन्सी खाला एकठांय आयिल्ल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान एक यशस्वी प्रयोग केला. वेल्ल्या नेत्रावळी आतां स्ट्रॉबेरी पिकता. कशें येता स्ट्रॉबेरीचे घसघशीत पीक, कशी सुचली कल्पना? चला तर भोंवडी मारून नवे टुरिस्ट डेस्टिनेशन थारिल्ल्या वेल्ल्या नेत्रावळीचे स्ट्रॉबेरी प्लांटेशनात. हे चित्र पळोवन गैरसमज करून घेवं नाकात. हे महाबळेश्वर न्ही, ह्यो स्ट्रॉबेरी गोंयांत पिकल्यात. वेर्ला नेत्रावळीचे भूमिका सेल्फ हेल्प ग्रुपान सरकाराचे अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या आदारान हो स्ट्रॉबेरी लागवडीचो यशस्वी प्रयोग केला. गांवचो थळावो पंच हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो वांगडी. तो सरकाराचे अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीचेरूय आसा. सेल्फ हेल्प जे ग्रुप आहा ते मातशे थंड पडले पूण तांकां मातशें एक्टीव करपाक जाय. पयलीं सुवातेर हो प्रोजेक्ट आमी घेतले आसा आनी तो सक्सेस जाल्लो आहा आनी तो सक्सेस जालो म्हणून हांव पयलीं सुवातेर गव्हर्मेंटाचे थँक्स म्हणटा. भूमिका सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या वांगड्यांनी महाराष्ट्रातले महाबळेश्वर वचून थंय स्वता काम करून स्ट्रॉबेरी लागवडीचे शास्त्र शुद्ध तंत्र शिकले. आमी कितें केलें हांगसरल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा वेर्लें आनी तुडो दोनी गांवचे 15 मेंबरां आमी हांगसरल्यान महाबळेश्वर व्हेले. 2 दीस तांकां ट्रेनींग दिली. थंय कशें लायता जाल्यार तें लावन सगळें सारें फर्टिलायझर कशें घालप मुळाक सो सगळें सुरवातीच्यान प्लांट लायता पर्यंत सगळें ट्रेनींग घेवन आयले आसा. सद्याक वेर्ल्या नेत्रावळी स्ट्रॉबेरीचे हे प्लांटेशन टुरिस्ट डेस्टिनेशन जाला. पिकतात त्यो स्ट्रॉबेरी सगळ्यो थंयच खपतात. आज टुरिस्ट इतले वाडले हांगा भरपूर टुरिस्ट येता हांगा सकाळच्यान सांजे पर्यंत 5-6 पर्यंत टुरिस्ट आसता आनी स्ट्रॉबेरी जे हांगा पिकता ती हांगसरल्यानच आमकां वयता. मार्केटिंगाक वचपाचें आजून गरज पडना म्हळ्यार वेल्लेच्यान भायर. हेर टुरिस्टां बरोबर कुतुहलान सुटयेच्या दिसांनी सरकारी अधिकारी फामिली बरोबर थंय स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन पळोवपाक येतात. तांकांय हो उपक्रम स्तुत्य दिसता. सो गव्हर्मेंटाचें आमी अभिनंदन करपाक जाय की तांकां सपोर्ट केला हे स्किमी अंडर आनी ती मोर इम्पॉर्टंट पीपल कम टुगेदर. ती लोक आयल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा अंडर तेणी एक सगळी कडेन येवन तेणी कल्टिवेशन केले कडेन आसा आनी कितें पण तांकां एक एवॉर्ड बी असो दिवपा जाय बिकॉज हे खरेंच गोंयचें नांव वयर काडपा सारकी. आतां मेरेन गोंय म्हळें काय काजी नाल्ल ही गोंयची वळख आशिल्ली पिकांच दोळ्या मुखार येताली. मात आतां गोंयांत स्ट्रॉबेरीचें पीक येवपाक शकता हें ह्या यशस्वी प्रयोगा वयल्यान दिसून येता. गोंयचे फेणये सारकी आतां गोंयची स्ट्रॉबेरी फामाद जावपाक शकता हाचेंच हें शिनाल. प्रुडंटा खातीर वेर्ला नेत्रावळीच्यान भीमा पाटील. रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुपांतल्या नव्या राज्याच्या प्लेट ग्रुपांत गोंय पडप एक लजेची गजाल अशें म्हणत आदले स्टार्स नामदेव फडटे आनी हेमंत आंगलेन गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो फोग काडलो. संघटनेची खंयचीच धोरणां आनी काम करपाची पद्दत बरोबर ना ह्या दोनी आदल्या प्लेयरांनी पिकसांव व्यक्त केलां. Where should the blame lie? I think the same members, selectors and the coach should be held accountable because one, they kept out experienced players like Swapnil, Shadab and Saurav Bandekar. Two, they have included inexperienced
Azharuddin's son as guest player, and few other professionals. Besides, a lack of preparations prior to the matches, lack of applications and patience to stay on the wicket was totally missing. I still don't understand why GCA inviting professional players every year to play for Goa. As it is, we are losing, so why take outsiders? Goa will be playing is, in fact, the lowest group is in fact a shameful act. We had a 2-day Premier League earlier, which Dayanand Narvekar stopped it after 2 or 3 years of his rule against our opposition, where the teams used to play 9 matches, 2-day matches on Saturday, Sunday, starting from October, November, where even when the Ranji Trophy season was on. Players now, they don't have the 2-day long inning exposure. Now even our under 25, under 23 team is not doing well. Our under 19 is not doing well. Under 16 also is not doing well. So if these people, they don't get up, wake up and start the infrastructure, revamp the infrastructure again, like the policy matters, like bringing back the Premier League, the old Premier League, bringing back the club culture instead of you yourself giving the players to the teams, then Goa will be languishing in the play group forever. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.